धन्यवाद हेमा माताजी का चांग कोण कीर्तन आणि प्रार्थना कोण या सेशन सुरू केलेलं खातीर तशींची जीएसबी भक्तवृंद टीमाचे वजगोपी माताजी पुरा जन हे कोण या प्रोग्रामा खातीर फॅसिलिटेट करता आसती तांकां पुरा जना कृतज्ञ आसती आणि तुम पुरा जना धन्यवाद तुमगेल स्वागत करता या सेशना खातीर जॉइन केलेलं खातीर स्पेशली पुरा मालगड जनाला आशीर्वाद घेवन तुमगेल परमिशन घेवन हे सेशन मुखार सुन व्हरता आयचे सेशन हे फोर्थ सेशन भीष्म पितामह सिरीज आवेरी आणि लास्ट एक कंक्लुडिंग सेशन नेक्स्ट संडे आसतना हे सेशन अबाउट 45 मिनिट्स आसतना अबाउट 7:45 ते आणि आम्ही कंक्लूड करताना भीष्म स्तुतीचे पारायण करून हे सेशन कंक्लूड करूया तशींच हे सेशन सुरू जावचे पशी प्रार्थना करूया आम्ही की हे देवाल एकदम दिव्य जावन अशी लील अशी एक तर तो भीष्मदेव म्हळ्यार विरोधी पक्षांत आशिल्लो आणि आयच्या सेशनांत तू भीष्मदेवाल आणि कृष्णाल ते रिलेशनशिप पळय कितले गुह्यतम आशिल्लें आणि खंयचे एक विंगड लेवलार आशिल्लें ताजें आमी आयकुचे प्रयत्न करूया आमी देवाल्याक गुरुजनाल्याक आनी भीष्मदेवाल्याक प्रार्थना करूया की हे गुह्यतम जावन आशिल्लें हे रिलेशनशिपाचें आयकून आमी हे सत्संगात भाग घेवन आमकां भक्ती आणि वैष्णव संघा खातीर आनीक रुची उत्पन्न जावं आमगेल्या हृदयांत पुरा दोष निवारण जावन आमकां चांग रुपारी एक जीवन करचो तसले भाग्य दिवो देवाक प्रार्थना करून आमी हे सेशन सुरू करूया आणि देवाल दिव्य जावन हे लीलान तूं भाग घेवका जाल्यार देवाल आनी भक्ताल आशीर्वाद आसले शिवाय आमकां तें लीला मना वचना सो तांगेले पुरा जनाले गुरुजनाले वैष्णवाले प्रार्थना करून आमी सेशन मुखार सुया ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो आम्ही लास्ट टाइम डिस्कस करताना आम्ही देवाले आणि विशेष जावन आशिल्ले ते घटन पळयली की कशी ते राजसूयाचे यज्ञांतू द्रौपदीले रक्षण करूं आशिल्लें भीष्मदेवान जाल्यार भीष्मदेवान मनांत हेंच आसता खंयचेय सिच्युएशन असो खंयची परिस्थिती असो कृष्णाक देवाक ते कीर्ती पावका म्हूण आणि भीष्मदेवान ते लील फॅसिलिटेट केली म्हळ्यार ते दाखोवन दिले जनाक कृष्णाक की कितले द्रौपदीले पुरा पशी पळयलें जाल्यार पुरा पशी सगळ्यांची ब्रह्मांडान तूं तिगेल्या म्हणके कोणी शक्तिशाली बामूण नाशिल तिगेले जाल्यार त्या सेशनान जाल्यार भीष्मदेवान अशी परिस्थिती क्रिएट केले इंटरफियर करनाशी की देवान एक रक्षण करूं येता देव सोड विंगड कोणी रक्षण करतल ना ती म्हणून ते एक सिच्युएशन दाखयलें तशींच आमी राजसूय यज्ञान तुवें पळयलेलें की शिशुपाल मस्त इन्सल्ट करता भीष्मदेवाले जाल्यार भीष्मदेवान शिशुपाला मारयत आशिल्लें तितले शक्तीशील भीष्मदेवाक जाल्यार भीष्मदेवाक गोत आशिल्लें की मुखार सून आतां तो कृष्णाकय इन्सल्ट करता आशिल्लो आनी कृष्णू ताका मारतलो आनी त्या सभेन तूं ते देवाक कीर्ती पावका म्हूण सो भीष्मदेवाल मनान तूं कृष्णाल विशय आशिल्लो कृष्णाल कीर्तीची आनी कृष्णाल कीर्ती कशी वाडोवचें म्हूण ते राजसूया यज्ञान तुवें केन्ना सहदेव आनी इतर पुराजन सांगता ती की हे सभेन तूं अग्रपुजा कोणाक ऑनर करता कृष्णाल ऑनर करता म्हूण ते सजेशन येताना ते भीष्मदेवाल ते महाभागवत जावन तांगें स्वरूप पुरा जना देखूं येता कसले की तांणी पुरा जनाक सानपण देखून कृष्णाल कसन कसन लील जालेले कृष्ण कशी परमात्म ईश्वर परम कृष्ण तो कशी परमात्मा जावन आशिल्लो म्हणून भीष्मदेव ते सगळे सभेन तूं सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा सो आमी पळयलें की भीष्माल एक प्रकार एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवोशन आशिल्लें तांगेलें
तांकां विंगड जन तांगेल विशय कसं उलयतलीं ती इतिहासान तूं तांकां कशी उडगास दवरतलीं जन ताजे विशय तांकां कांय चिंतन नाशिल्लें. तांणी केन्ना देवाल विशयी चिंतन करता आशिल्लीं कृष्णाल विशय आनी देवाल किर्ती कशी वाडोवका, देवाक ग्लोरिफाय कशी करका. आणि तांकां खंडीत विश्वास आशिल्लो की आमी लास्ट टाइम कंक्लूड केलेले म्हणजे की की यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शीर विजयो भूती ध्रुव नीतीर मतीर मम की कृष्ण आणि अर्जुन खंय आसती ते खंडीत श्री आणि विजय असतात आणि तो काही डाऊट ना म्हणून. सो त्या प्लॅटफॉर्मार देखून आमी आयचे सेशन कंटिन्यू करूया. आता हे उद्योग पर्व आसा महाभारताचे तांतू बेसिकली हे पर्वांत आमी पळयता ती की वॉर कुरुक्षेत्र युद्ध जायना सी कशी पळोवचें म्हणून. लास्ट टाइम सेशन देखून कंटिन्यू करताना तांणी पुराजन कौरव विराटा अटॅक करता ती जाल्यार अर्जुन एकलो तांकां पराजित करता आणि तांणी तांगेल मुकामा हा पास वता ती म्हणून सांगिल्लें आसा. विराटा आपास आयल सिता थंय उत्तराल व्हडलीक अभिमन्यू जेत्ता आणि तशींच आतां मुखारसून कसन करचें नेगोसिएशन जावंक वयना पांडव जनाले राज्य ना. सो विराट राय तागेल मिनिस्टर्स पेटयता सुरे मागीर आपास पुरा मेन कोण मिनिस्टर्स आसात पुराजना हस्तिनापुरा पेटयता नेगोसिएशन स्टार्ट करचे खातीर शांती कशी करचें म्हणून. म्हणजे युद्ध नाका न्हय जाल्यार कसन एक नेगोसिएशन जायना. स्वल्प काळ नंतर धृतराष्ट्र संजय पेटयता विराटांक की पांडव जना आउट कसन नेगोशिएट करचे जाल्यार धृतराष्ट्राल प्रपोजलान तूं युद्ध जायनातल्यार तांणी कसन दितली आपास ताजे खातीर म्हूण तें कांय ना तांतू कसनय सांगून आशिल्लें. मागीर तें कशें जातलें. आतां परिस्थिती अशी दिसता की मागीर कृष्णाक दिसता की हांव आतां मुखारसून कसं म्हूण पळोवका कसलें की दोन्ही पार्टीन कसं की एक उलयल्या म्हणके जालना जाल्यार कांय कंक्लुजन येयनी तांतू युद्ध जातलें की ना म्हूण. ताका कृष्णूची शांतीदूत जावन येता आसा आनी हाची बॅकग्रावंड पळयल्यार भीष्म देवान पळयल्यार सूर्य एक पंता दुर्योधना लेखा उलोवचें आसा आनी ताका सांगचें आसा की युद्ध करची न्हय कसनय हाचें चांग जावचें ना आनी आमगेले फॅमिलीज ते तांकां राज्या भाग दिवूकाची ते राज्या भाग दिना म्हणल्यार ते सम न्हय म्हणून. दुर्योधना कळत की कळना की म्हणून भीष्म देवाक दिसता ताका तांणी धृतराष्ट्राक वेचून उलयता ती म्हळ्यार हे पॉयंट हे आसा की इतले हायलायट जायना की हें युद्ध जाल्लें आमकां पुराजना युद्ध जाल्लें म्हणून कोत्तास महाभारताचे जाल्यार हे युद्ध जावचें ना म्हूण कितलेकी प्रयास जाल्लो आसा. सगळे एक पर्व महाभारताचे ताका उद्योग पर्व म्हणटा ती ते सगळे पर्वान तूं हेंच एक दाखयता ती की युद्ध जावचें नज म्हूण कितले जणांन कसन प्रयास केला म्हणून. आनी तातूंत मुख्य भाग भीष्म देवाल आनी कृष्णाला आशिल्लो कन्विन्स करचे जनाक युद्ध जावचें नजे युद्ध जावचें नजे म्हणून. आनी धृतराष्ट्राक भीष्मदेव सांगता की आमगेले सगळे वंशाचे नाश जातले हे युद्ध जाल्यार म्हणून. पांडव जन म्हळ्यार तांणी साधारण न्हय आत्तां आमी विराटा वचून तांगेर लढाई करून आयली मात अर्जुनान एकल्यान आमकां पराजित केला मागीर खंयची भावनेर आमी तागेल युद्ध वता आसा ती म्हाका कळना म्हूण कळटा जाल्यार धृतराष्ट्र कसनय डिसिजन घेयना तेन्ना. आनी हगूर हगूर तें एक म्हणटा पळय वातावरण अशी जाता आसा की आनी युद्ध जातलेंची म्हणून. पुरा राज्य आसत पळय सगळे भारत वर्षांत पुरा जन एक जनान तांगेल डिसिजन घेवचे सूर जालें की आमी हस्तिना दुर्योधना आउट आसतलीं स्वल्प जनान डिसिजन घेतलें आमी पांडव आउट आसतलीं. पुरा म्हणटात पळय डिप्लोमॅटीक नेगोसिएशन जाता आशिल्लें कोण कोणाल वोट जातलें म्हळ्यार पुरा जनां दिसता आशिल्लें की आतां युद्ध जातलेंची म्हूण. आनी मागीर कृष्ण येवन धृतराष्ट्र दुर्योधनाले थंय कॅम्प करता कशें पुणी कोण स्वल्प दिवसा खातीर येता की म्हळ्यार एक दिवसान जावचें नेगोसिएशन न्हय न्हय. सूर्यदेव सूर्य कृष्ण तांकां ऑफर वे करता युद्ध जाल्यार कोण कोण सिलेक्ट करता म्हूण. तांतू दुर्योधन नारायण सेना सिलेक्ट करता आनी चॉयस आशिल्लें नारायण की नारायण सेना तांतू दुर्योधन नारायण सेना करता. तें दुर्योधन नारायण सेना केलें म्हूण सुद्दां भीष्म देवाक कळटा की हागेल मेंटॅलिटीच अशी म्हूण. म्हळ्यार आमी दुर्योधनाले न्ही पुरा जनाल भितर सान एक दुर्योधन आसच खंडीत केन्ना आमी देवाल रिसोर्सेसाक चड व्हॅल्यू दिता ती देवाल की ना म्हळ्यार दुडवाक हक्का तक्का भायली वस्तू केन्ना आमी चड व्हॅल्यू दिता ती देवाक आनी देवाल भक्ता की ना तेन्ना ते दुर्योधन मेंटॅलिटीच तें. दुर्योधनाक नारायणा
सेना जावक आशिल्लो नारायण नाक आशिल्लो म्हळ्यार ताका विंगड देवाल रिसोर्सिसांत इंट्रस्ट आशिल्लो देवाल इंट्रस्ट नाशिल्लो तशी हिंची मस्त पंत आमगेल मायंडसेट अशी आसता की आमकां रिसोर्सिसांत चड इंट्रस्ट आसता देवाल भक्तींत इंट्रस्ट म्हूण आसता एक दुर्योधनाले मायंडसेट म्हूण सांगेत तेन्ना भीष्म सांगता की पांच दुर्योधन आनी धृतराष्ट्राक आपोवन सांगता आता कृष्ण ऑपोजिट सायडांत आसा पांडवान ताण खंयच्या सायडार आसल्यार मागीर ते युद्ध कोन्न कसं प्रयोजन आसलें हें नाक हें युद्ध आत्ताय आमी बंद करूं येता म्हूण आनी कृष्ण ते नेगोसिएशन जाता म्हूण थंय राबिल के तेन्ना धृतराष्ट्र तांगेल ते सभेचे मिटिंगान सांगता खंय आतां कृष्णाक येवन राबला आमी मस्त सकट ताका गिफ्ट्स दिवया हस्तिनापुरा चांग चांग वस्तू दिवया भांगर हें तें आनी ताका मस्त तागेल स्वागत सत्कार करुया डेली म्हूण आनी तान खुशी जाल्यार पळय मागीर आमगेल टर्म्स जर तो नेगोशिएट करचे तयार आसतलो म्हळ्यार तो पांडवा तर्फे नेगोशिएट करचे आयला न्हय सगळ्या ताका मस्त खुशी करुया आमी गिफ्ट्स दिवन हें दिवन तेन्ना आमकां आमगे कृष्णाक आमगेल वयर खुशी जाल्यार मे बी आमकां कसन टर्म्स जावका पळय त्या टर्म्सार नेगोशिएट जावचे पुरो म्हूण तेन्ना दुर्योधन इंटरफियर करता खंय मदें तांणी सांगता खंय सभेन तूं की ना हें पुरा जावचें न्ही म्हगेले एक विंगड एक आयडिया आसा ताजेन आमकां कसन जावका तें मेळटलें म्हूण तो तागेले प्लॅन सांगता खंय पुराजन आयकून बसलीं कसन सांगता म्हूण तेन्ना दुर्योधन सांगता खंय आमी कृष्णाक आतां कृष्ण पळय शांतीदूत जावन आयिल्लो आसा तागेले कसने अस्त्र शस्त्र कांय ना सेना ना कोणूय ना एकलो आयिल्लो आसतो तागेले ಸ್ವಲ್ಪ जन आवट सो आमी कसन करुया हे सिच्युएशनाचे एडवांटेज घेवया आनी ताका आमी बंदी कोन्न सोडया अरेस्ट कोन्न सोडया म्हूण आनी ताका अरेस्ट कोन्न जेलांत बंदीगृहांत घाल्यार आनी पांडव आलो टू कृष्ण नातल्यार आनी युद्ध जाल्यार तांणी खंडित सॉल्व जातलीं तांणी तांगेलें जय जावचें साध्य ना म्हूण तेन्ना सगळे ते सबस पळय शॉक जातात की दुर्योधनान कसन सजेशन दिल्लें म्हूण भीष्माक भारी कोप येता खंय हें सजेशन क्षत्रिय कोड्स आसत पळय कसन एक नियम आसा ताजे एगेन्स्ट आसा शांतीदूताक केन्नाय बंदी करूं जायना आनी एक तर ते शांतीदूता बंदी करूं जायना नियमा लेखारी आनी हो कांय साधारण शांतीदूत सगळे म्हणटात पळय अखिल कोट ब्रह्मांड नायक श्री कृष्णूच तो ताका आमी बंदी करूंक ट्राय करची कृष्ण पुरा जनाल वेल विशर तो तशी करताना ताण चांग मनार आमगे लोक नेगोशिएट करूं येताना आमी कशी करचे सम न्ही म्हणून आनी एक तर शांतीदूता धरूं जायना कृष्ण आनी कृष्ण आमगेलो परिवाराच्योची परिवारात जावन ताका धरची म्हळ्यार ते सम न्ही म्हूण जाल्यार दुर्योधनान आनी धृतराष्ट्रान तांणी कसन एक मुखार सून गेल्यार ते सभेंत कोणीय मुखार सून कांय सांगूं जायना आशिल्लें आनी ताका कृष्णाक बंदी करूं वता आनी कृष्ण क्षणभरा खातीर ते सभेंत विराट रूप दाखयता तांणी एक पंत पुरा भिवन गेल सिद्धा कृष्ण ते सब सोडून वता सो ताका तागेल प्लॅन फेल जाता म्हळ्यार तशी म्हूण पळयत सो हें एक दाखयता जाल्यार हें एक मेन पॉयंट म्हळ्यार उद्योग पर्वांत की भीष्मान आनी कृष्णान मस्त ट्राय केलां तांगेले लेपेरी दुर्योधना सांगच्या खातीर आनी मस्त सकट आतां युद्ध जातलें म्हूण खंडीत म्हूण जाल्लें तेन्ना पुरा युद्धा तयारी सुरू जाता तातूंत एक हायलायट्स म्हळ्यार अशें आसता की धृष्टद्युम्न आनी म्हळ्यार धृष्टद्युम्न पांडवाल सायडा देखून कमांडर इन चीफ आसता आनी ह्या सायडा देखून भीष्म आसता सो तांगेल तें डिस्कशन जाताना तातूंत धृष्टद्युम्न सांगता की आमी रुल्स एंड रेग्युलेशना लेखारी फायट करतात जाल्यार तुमगेल तर्फेन कोणी नियम फॉलो करनी ताजे कसन ते एक अनुशासन आसा ते करनी तेन्ना आमगेल सायडा देखूनय आमी रुल्स फॉलो करतले म्हूण कांय गॅरंटी ना म्हूण धृष्टद्युम्न सांगता भीष्मदेव सांगता वय ते तूं सांगचे समची दोन्ही सायडा देखून आमी ते कसन क्षत्रिय नियम आसा त्या लेखारी युद्ध करता म्हूण मागीर ते डिस्कशन जाता आसतना दुर्योधनाल मनांत आसता की भीष्मदेव कशी आसाची जाल्यार कर्णाल कसन रोल दिवका म्हळ्यार ते युद्धांत पोझिशन आसता न्हू कोण खंय रावचें कशी फायटींग करचें तें पुरा प्लॅनिंग चलताना तेन्ना कर्णाल विशय येताना भीष्म सांगता की कर्ण अर्धरथ म्हूण म्हळ्यार तांतू सिक्वेश तांतू डिटेलांत वचना जाल्यार तांतू कशें की महारथ मागीर अथिरथ मागीर अर्धरथ म्हळ्यार महारथ म्हळ्यार एकल्यानय इतले जन आवटी युद्ध करूं येता अथिरथ म्हळ्यार इतल्यांची आनी तांगेर ओटी इतली जन आसता ती त्या पुरा नियम आसा क्षत्रियांत जाल्यार भीष्मदेव सांगता की
एक कर्णाले कवच गेलेलें आसा इंद्राल निमित्त आणि ताका एक ब्राह्मणाने श्राप दिलेलो आसा परशुरामाने श्राप दिलेलो आसा ताका तागेले महारथाल पावर ना ताका तो अर्धरथ म्हणून ते सभेंत डिस्कशन जाताना कृष्णा कर्णाक भारी कोप येवचे आसके आणि ताण सांगचे आसके भीष्माक तू कशी उलयता आस हे मेगेल विशय अशी हांव जावका जाल्यार एकल्यानची हे सगळे पांडव सेनाक डिफीट कोरयत आणि तू मेगेले सभेन तू हांव अर्धरथ म्हणून सांगता हें कसल्याक म्हणून तो म्हळ्यार अशी पुरा उरलो न्ही आमगेली युनिटी नाही अशी म्हणून तो सांगू वता तशी आणि कर्ण डिसिजन इमिजिएटली ऑन द स्पॉट घेता की भीष्मान युद्ध असते तर हांव युद्धा भाग घेना कसं जालें की हांव ते युद्धान तू म्हळ्यार हांतूय कर्णालची हे सायडा अहंकार कळटा की कर्ण सांगता की हांव आतां युद्धा भाग घेवन तांकां पराजित केल्यार केन्नाय ते विजय जावचे ते क्रेडिटच पळय ते कमांडर इन सेनापती मेळटा आणि भीष्म सेनापती असून हांव युद्ध डिफीट करून भीष्माक ते क्रेडिट वचचे नाका ताका भीष्मान सेनापती आसता ते हांव युद्धा येना म्हणून आणि दुर्योधनाक दोग जण जावक आशिल्लीं ती तो सांगता की मात तागेलें मन आशिल्लें की भीष्मा म्हणजे योद्धा कोणी ना ती म्हणून आणि ताका हे विश्वास आशिल्लो की कर्ण म्हळ्यार तो खंडीत मेगेल हेल्पा येतलो म्हणून म्हळ्यार तागेल मैत्री आस पळय कर्णाल आनी दुर्योधनाली ते दुर्योधनाक त्या मैत्री वयर मस्त विश्वास आशिल्लो की हो म्हाका सोण घालना म्हणून ताका त्या टायमार अशी एक लढाई जाता प्री वेळ आणि भीष्मदेव कर्णा सांगता काय तू केन्नाय दुर्योधना मिसगाईड करता आस तू ताका चांग डायरेक्शन दिल्यार म्हळ्यार तो तू सांगेल आयकता जाल्यार तू ताका केन्नाय चांग डायरेक्शन दिनी तू विपरीत जावन ताका डायरेक्शन दिता आस आणि तुगेल ते एडवायसा निमित्त आणि तुगेल एनकरेजमेंटा निमित्त दुर्योधन केन्ना रॉंग डिसिजन घेता आस म्हणून कर्णाक भीष्मान सांगचे आस जाल्यार दुर्योधनान कशी ते कर्णान त्या दिवस उलयलो भीष्मदेवाक जाव केल्यार भीष्मदेवान तेन्ना ताका मारून सोडयत आशिल्लें कर्णाक जाल्यार ते एक परिस्थितीन तू ते सभेन तू कसं नाही म्हणतात पण तशी एक विपरीत जावचे ना जे म्हणून भीष्मदेव पेशन्स दवरता तांतू आणि दुर्योधन मस्त प्रार्थना करता हे गंगा पुत्र म्हणून म्हळ्यार ताका कशी म्हळ्यार तागेलो हांव गंगा तू महान चरित्र म्हणतो दुर्योधनाल खंयचे सिच्युएशन ते डिप्लोमॅटिकली ताण उलोवचें आसना हे गंगा पुत्र म्हाका तुमगेले दोग जनाले अगत्य आसा तुम्ही असं सिच्युएशनान तुम्ही भितरी कोर नाका ती म्हणून त्या सिच्युएशनार आनी युद्ध सूर जाय न्ही भीष्मदेव सांगता खंय दुर्योधनान तू युधिष्ठिराले तो धर्मिष्ठ आसा तागेले पावरफुल इतलो आसा भीमाले तुमकां स्ट्रेंथ गोत आसा आणि तो कोपारवय आसा ताका पराजित करची भारी कष्ट आणि अर्जुना म्हणजे युद्ध कोणी ना ती आणि नारायणू तांगेलो आसा कृष्ण कशें आमी तांगेलो लढाई करूं येता म्हणून भीष्मदेव आपास त्या सभेन ट्राय करता आसा की युद्ध जावचें ना जे म्हणून आणि तेन्ना भीष्म निमगे हो निमगीत खंय दुर्योधन जायत आमकां तांकां पराजित करून तांकां पुरा जना मारूं कितले टायम लागतले म्हणून तेन्ना भीष्मदेव सांगता की 1 महिनेभर जावच्या पुरो हें युद्ध म्हणून कृपाचार्य सांगता की 2 महिनेभर जावच्या पुरो अश्वत्थामा सांगता की 10 दिवस कर्ण सांगता की 5 दिवस भितरी म्हणून तेन्ना भीष्मदेवान सांगचें आसा की उल्लोचे एक मात ते पराक्रम दाखोवन ते एक्चुअली फायटा वचता एक विंगड विशय म्हणून ताण सांगचें आसा म्हणून सांगिल्लें आसा सो हें एक प्री वॉर डिस्कशन आसा हातूंय आमी भीष्मदेवाल रोल पळयता की तांणी तांगेल कसं एक कर्तव्य आशिल्लें ते करता आशिल्लीं ती म्हणून मागीर ते महाभारताचे ह्या पर्वान तू युद्ध ताका युद्ध जावचें तू ताका युद्धाचे पुरापशी होड पर्व भीष्म पर्व म्हणून सांगिल्लें आसा आणि हांतूची भगवद्गीता वय येता आणि हांतू दुर्योधनान आनी पुरा गीतेन तो आमी पळयता ताणें सांगचें आसा द्रोणाक भीष्माक आनी पळयत म्हळ्यार तुमगेल पुरा फेवरेट शिष्य त्या सायडार आसा ती जाल्यार तुमी चांग रुपार लढाई करका म्हूण तेन्ना भीष्मदेवाक कळटा की दुर्योधनाल डिप्लोमसी म्हळ्यार कसानेपणी उलोवच पळय तेन्ना भीष्मदेव ते थंय युद्धभुमीर एकदम ब्लंटली म्हणटात पळय तोंडारी दुर्योधना सांगता काय हें तुगेल पुरा कूटनीती पळय ते जेल्लें आनी उल्लोवन जायना त्या युद्धान तूं पराक्रम दाखोवका तोंडान उल्लोवन कांय ना म्हूण भीष्म ताका दुर्योधना तेन्ना सांगता आसा म्हूण सांगिल्लें आसा आणि आमी भगवद्गीतांत वय हें
भीष्म देवा वैरी हे श्लोक पळयत एका अध्यायान 12 श्लोक येते तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवन प्रतापवान म्हणजे आम्ही पळयत की भीष्म देवाल विषयी सांगता भगवद्गीतान सांगचे असं सिंहनादम म्हणून म्हळ्यार एक वाघ सिंह म्हणकेची म्हणून भीष्मदेवाल एक चरित्र सिंहनादम आणि दुसरे तांगेल विषय सांगताना सांगितलं असं प्रतापवान म्हणून म्हणजे तांगेल्या म्हणके वीर पुरुष कोणी ना म्हणून हे भगवद्गीतेन तो आम्ही पळयत हे श्लोक येता भीष्मदेवाल खातीर सो आम्ही भीष्मदेवाल कितले व्हड इम्पॉर्टन्स आसा म्हणून हातूय पळयत आता नेक्स्ट एक ऍस्पेक्ट एक चरित्र तांगेलं आम्ही आता पळया की तांगेले कितले तांणी नम्र स्वभाव आशिल्लो तांगेलो आणि पळयत ह्या एक घटनेंत आम्ही पळयत आता युद्ध सूर जावचे पशी फुडें युद्ध सूर जावचे पशी फुडें युधिष्ठिरू म्हणजे दोन्ही जण ह्या साइड त्या साइड राबिल्ली न्हय युद्ध सूर जावचे पशी फुडें युधिष्ठिर वचून मध्य दोकून चमकून वता काय पुरा जन पांडवाल साइडा दोकून दिसतात काय अरे युधिष्ठिर मध्ये वचून कांय शस्त्र ना मध्ये चमकून खंय त्या साइड वता असं म्हणून मात युधिष्ठिरान वचून सीधा भीष्मदेवाक पांय पडचे असते हैदरा वचून आणि हांव तुगेलो तूं युद्ध करता आसा कसं जालें की युद्ध म्हळ्यार हें क्षत्रिय धर्मयुद्ध हें कर्तव्य ताका हांव करता आसा हेचें म्हाका तुगेलो युद्ध करचें म्हळ्यार तशें कांय मन ना म्हणून आणि भीष्मदेवाक ते युधिष्ठिराल भावन पळोवन दोळे उद्दा येता काय रण म्हळ्यार तांकां दिसता काय कसन एक दुर्योधनाल स्वभाव आणि कसन हो एक युधिष्ठिर म्हणून म्हळ्यार कितलो चांग म्हणून आणि भीष्मदेव इतले प्रसन्न जाता युधिष्ठिराल भावन पळोवन तागेल धर्मिष्ठ भावन पळोवन की भीष्मदेव निमगीत काय तू आज कसन जावका त्या म्हाका निमगी म्हणून हा एक वस्तू निमगू नाका की हांव तुमगेल सायडा देखून फायट करका म्हणून त्या जायना कसले की त्या डिसिजन ऑलरेडी जालना जाल्यार विंगड कसन जावका त्या निमगी म्हणून आणि भीष्मदेव सांगता काय महाभारतान तू कोटेशन आसा की पुरा जन दुडवाच्या अधीन आसा म्हळ्यार दुडवा कोणी मनी इज नॉट अ स्लेव ऑफ एनीवन म्हळ्यार पुरा जन म्हणटात पळय दुडवा अधीन आसा ती कसं करचें हांवें म्हणून हांव दुडवा अधीन आसा ती म्हळ्यार म्हाका कुरू वंश त्या परिवारान म्हाका पोसिला न्हय हांव तांणी केल्ल्या म्हणके करता न्हय म्हूण अशी सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आतां पळयत हे अवस्थेर इतले काळ तांणी ते राज्य चलयलां जाल्यार तांगेल भावन कशी आसा पळय युधिष्ठिराला उलयतना की हांव कुरू राज्याचो एक म्हळ्यार एक हॅज इफ कर्मचारी सी हांव तांगेल राज्यान तूं आस न्हय हांव कसं करचें म्हणून ह्या समयार युधिष्ठिरूय भक्त आनी भीष्मदेवय कृष्णालय व्हड भक्त तांणी भीष्मदेवान अशी सांगीत आशिल्ली युधिष्ठिराक की हें अशें जालें म्हळें म्हगेल देवालें मनान तशिल्लें की देवाक वीर्य रस भक्तीन तूं एक्सपिरियन्स करता भावन करता ताजे खातीर हांव ऑपोजीट हे वीर्य रस म्हळ्यार कसं न्हय आमी हे सेशनान मुखार आयकुया ते कसं न्हय म्हणून जाल्यार भीष्मदेवान सांगीत आशिल्लें की हांव गुह्यतम रुपार देवाल व्हड भक्तो युधिष्ठिर तशें लेखूं नाका की हांव ऑपोजीट सायडा आसा म्हणून हांव कृष्णाल व्हड भक्तो हांव कसं केलें ना कृष्णा खातीर म्हणून ना त्यांचे आमी पळयत भक्ताल एक व्हड चरित्र आसता व्हड महाजन असतात पळय तांणी कसं केलना तांणी कसं सर्वीस केलना तांगेल निमित्त कसं जालना त्या क्रेडिट तांकां जावका ताचे विशय केन्नाय उलयना ती भीष्मदेवान कसं केलना आमी लास्ट 3 सेशन्सान पळयलां तांणी कसं त्या राज्या खातीर केलना जाल्यार तांगेल भावन कसं अशें युधिष्ठिराला उलयतना की हांव एक राज्याचो सेवक आनी कसं करचें हांवें म्हणून तांतू भीष्मदेव मागीर सांगता काय युधिष्ठिराक मेगेल हातांत केन्ना ते दोळ ते बाण आस पळय तुमी म्हाका सोलवचे जायना हांव तुमी म्हाका आमकां कौरवा डिफीट करचे जायना आनी दोन्ही सांगलें हांव केदोळ ते युद्धांत आस पळय तुमी भिन्न जावचे साध्य ना तुमकां विजय प्राप्त जावचे साध्य ना म्हणून भीष्मदेव युधिष्ठिराक सांगता जाल्यार तुमी तुमगेलें ट्राय करता आसा प्रयत्न करता आसा आनी केशी हांव पराजीत जातलो ते सांगची टायम येयनी आनी के म्हणून ते टायम येत तर तुमकां कळटलें म्हणून जाल्यार भीष्मदेव सांगता काय तूं म्हगेले आशीर्वाद निमगोचे आयला युधिष्ठिराक हांव तुमकां आशीर्वादय दिता की तुमी विजयी जातले आनी हांव
प्रार्थना वय करता देवाला की तुम्ही विजय जाव का म्हणून अशी युधिष्ठिराका ते युद्धभूमीची आशीर्वाद दिता म्हणून सांगितलं भीष्मान. तशी पडलेले द्रोणाचार्य कृपाचार्य वय तशी एक प्रकाराची परिस्थिती आशिल्ली ती. सो आम्ही हे एक पळयलें आणि दोन्हीचे पळय येता की भीष्मदेव ते युद्ध सूर जलसिता कसन एक नमुने तागेल पराक्रम दाखयता. सूर्य दिवसूची म्हणतात पळय पांडव सेना पांडव साइडाचे पुरा जन एक पंथात पडला हेकड तेकड जाता ती ध्वंस जाता ती म्हळ्यार कोणाक भीष्मदेवाला ಒಟ್ಟು लढाई करचो जायना. मध्येंत येवन ಸ್ವಲ್ಪ वेळा खातीर सूर्यदेव अभिमन्यू येवन भीष्मा चॅलेंज करतगे आणि तांतू अभिमन्यू अटॅक केल सिता म्हळ्यार आक्रमण केल सिता भीष्मदेवाक एक पंता आश्चर्य जातके हो इतले सांज प्राय जावन अशी कशी युद्ध करता बा म्हणून आणि ताका मनांत इतली खुशी जातके की अर्जुनाल पूतू अर्जुनाकिना पराक्रमी असा म्हणून अभिमन्यू पडून भारी एक आनंद जातके भीष्मदेवाक. आणि त्यातना मुखारी भीष्म म्हळ्यार लढाई करचे कष्ट जाता भीष्म त्यांना शाली येता म्हणून सांगितलं असं. आणि शाली येऊन भीष्मदेवा थोडे हेल्प करता आणि अभिमन्यूला आणि शालियाल फायटिंग जाता मागीर श्वेत आणि शालिया लढाई करता ती त्यांच्या सिच्युएशन समजायनातील त्यांना भीष्मदेवान त्या दिवसू त्या श्वेतराया वैरी ब्रह्मास्त्र मारनु ब्रह्मास्त्रानं श्वेतराय वय आणि तांगेल सेनान तशी मस्त जन एक पंता त्यांनी तांकां मृत्यू जाता म्हणून सांगितलं असं. आणि त्या टायमार त्या दिवस लढाई पळोवन जातरी क्लियरली दिसता एका दिवसा एंडांतू की भीष्मदेवाल पावर आणि तांगेल शक्ती अगेन्स्ट पांडव जनाक लढाई करचेक जायना म्हणून ते क्लियर दिसता. आणि ते सांजवाळ त्या कॅम्पांत आयल सिता युधिष्ठिरान पुराजन म्हळ्यार तांगेल त्या सांजवाळची डिस्कशन असनो आयचे दिवस कसं जाल्ले म्हणून त्यांनी युधिष्ठिर सांगता काय भीष्मदेवा आम्ही पुराजन पळयल तो कशी लढाई करता म्हणून कोणाक चान्स असो तागेल ओट विन जावचेक हे युद्ध आजी बंद केल्या लायक म्हणून तो कृष्णाक आणि तागेल भावा सांगता युधिष्ठिर आम्ही अपास फाल्यां युद्ध वचचें अपास भीष्मदेवान आमकां पुराजना मारचें इतले सकड ताचे की ना हांव रिटायर जाता हे युद्ध मेगेल खातीर जाता आसनो राज्य मेळटा म्हणून हांव रिटायर जावन वनांत वता म्हणून तेन्ना इतले जनान पुरा मारची पुरा वर्त नवे म्हणून मरची पुरा वर्ता तेन्ना कृष्णान युधिष्ठिरा सांगचे आसा की हे एक धर्मयुद्ध आणि म्हळ्यार ताका सांगून मागीर तो कन्विन्स जाता की हे युद्ध कंटिन्यू जावका म्हणून. दोन्ही दिवस चिके पांडव चिके बेटर असता ती जाल्यार केन्नाय पळयल्यार पळय अर्जुनाक भीष्मदेवाल खातीर इतलें मनांत रिस्पेक्ट असता म्हळ्यार एक म्हळ्यार सान दोखून अर्जुना खातीर भारी एक प्रितीच पात्र जावन आशिल्लो भीष्मदेव. त्या वॉरांत पळय अर्जुन जल तितली ट्राय करता काय भीष्मदेवाल आशिल्ले सायडा वचचें नजे म्हणून आणि पक्कने वॉर म्हळ्यार ते मुवमेंट जाता आसता एक योद्धा हेकड वता तेकड वता त्या सिच्युएशनांत थंय पक्कने भीष्मदेवान येद्र आयल्यार अर्जुन कशी पुणी कोण थोडे लढाई करून ते चुक्कोन ह्या सायड त्या सायड वता आशिल्लो म्हळ्यार अर्जुनाक म्हणना भीष्मा लोट लढाई करचेक म्हळ्यार तागेले येद्र आयल सिताक भीष्माक पांय पडका म्हणून सिद्ध मना येता तागेले लोट लढाई कशी करची हांवें म्हणून. सो त्या प्रकार एक भावना आशिल्ली म्हणून पळयता. मुखारी फोर्थ डे एक सिच्युएशन अशी जाता की भीमाल आणि दुर्योधनाल लढाई जाता आणि भीम सगळे एक म्हणतात पळय सगळे एक एलिफंट डिव्हिजन हस्तेली अशी एक सेना मान सोडता आणि दुर्योधना कशी सम मारताची त्या युद्धांतू आणि तागेल दोळ्या एद्राकची दुर्योधनाला एद्राकची भीम तागेल मस्त सकड भावा मार सोडता. त्या दिवसू मागीर चारय दिवस एंड जाताना दुर्योधनाक भारी एक म्हणतात पळय डिप्रेशन सी जाता म्हणतात पळय कसन चलता आसा बा म्हणून आणि तो भीष्माला वत्त काय त्या दिवस सांजवाळ चारय दिवस हे कसन चलना बाजी पप्पाला फोन आयलो हे कसन चलना बाजी 7 मिनिट भितर हे कसन चलना बाजी म्हळ्यार भीष्म दुर्योधन एक प्रकार डिप्रेशनरी असता कसं करायचं म्हळ्यार दोळ्या येद्र इतले ह्या जाल्लें ती म्हणून दुर्योधना भीष्म सांगता काय हांव तू फुडें सांगला की केदोल ते कृष्ण तांगेल सायडार आस पळय तांकां कांय करूं जायना म्हणून ते नॉर्मली अशी पुरा कृष्णाल विशय पांडवाल शक्ती विशय उलयल्यार दुर्योधन चड वेळ आयकना तो कसं पुढे उरलोन थंय दोखून वता तो आपास जाल्यार आज तागेल परिस्थिती मनोभावन अशी आशिल्ली की तो आयकत काय
भीष्मान सांगचे कसं नाही म्हणून म्हळ्यार तागेलें मूड तशें आशिल्लें त्या दिवस कसं करचें बा म्हणून. आनी तो सांगता काय तू केन्नाय सांगचें आसा कृष्णाल विशय केशव असल्यार कांय जायना. कृष्णाल विशय कसं म्हाका कितें सांग म्हणून. तेन्ना अपास भीष्मदेव तागेलें महाभागवत स्वरूप दाखयता कशी तें राजसूय यज्ञाचे युद्धान राजसभेंत आशिल्लें अपास पुरा कृष्णाल विशय दुर्योधना सांगता काय तो सांडपण देखून कसं कसं जालना म्हणून. आनी भीष्मदेव दुर्योधन ह्या वेळी सांगता अशी नाही की म्हाका आत्ता गोतस हांव सान आसतना पळय म्हगेल आवसून गंगेन म्हाका स्वर्ग लोकार व्हेलोले पुरा म्हगेल शिक्षण खातीर म्हळ्यार भीष्माल पुरा एज्युकेशन शिक्षण पुरा स्वर्ग लोकांतू जालें व्हड महर्षी अंडर. तेन्ना तांणी आयकलें की पुरा महर्षी उलोवन घेता आशिल्लें की त्या टायमारीची की कसने एक कश्ट आयल्यार पळय हे संवसारांतू धर्मस्य ग्लानी केन्ना जेता पळय तेन्ना ब्रह्म आणि इतर देवता पुरा विष्णूला वतात आणि प्रार्थना करतात ती धर्मस्य ग्लानी जालेलं आसा तू अवतार घेऊन रक्षण करता म्हणून. तेन्ना ते तांणी अवतार घेवचे म्हणून. आणि तेन्ना म्हाका गोत आशिल्लें की नरनारायण ऋषीन तांणी हे अवतार घेवचे आसा म्हणून. आणि नरनारायण ऋषी म्हळ्यार तांणी कितलेकी सकड राक्षसाक असुरांक मारलेलं आसा. आणि भीष्मदेव सांगता तर नरनारायण ऋषी कोण आशिल्लीं पळय तांणी अवतार घेतला नारायण कृष्ण आणि नर तो अर्जुनूची म्हणून तांगेले येद्र आमकां तांकां डिफीट करचें जातलें म्हणून. आणि भीष्म अपास केन्ना दुर्योधनाक तांणी म्हणटात पळय सत्य सांगचें आशिल्लें ताका लायक जायनातल्यारय अडना कटू वचन दिसल्यारय अडना जाल्यार तागेलें तें सांगचें आशिल्लें ताणें सांगचें आशिल्लें. दुर्योधना सांगता काय हो पुरो विशय आसा पळय असुरांक राक्षस जनांक कळना हे देवाल महिमा म्हणून. आणि म्हाका दिसता तू हे असुरूची राक्षसूची म्हळ्यार इतलें पंता सांगल्यार तुका मन वचना म्हळ्यार तू राक्षसू न्हय म्हणून. अशी भीष्मान दुर्योधना त्या दिवस सांजवाळ सांगचें आसा. अशी सांगल्यार दुर्योधन नुत्त बैसना आशिल्लो जाल्यार त्या दिवस म्हळ्यार तागेली मनोभावना अशी आशिल्ली तो उल्लोच मुडारी नाशिल्लो. आणि तो वत्त काय अपास घडकड वचून भीष्मान कसं कसं सांगिल्लें म्हणून तो कॅम्पांतू निदता आसतना मनांत तू लेखता आशिल्लें की कसं सांगिल्लें कृष्णाल विशय म्हणून. आणि कृष्णाल सायडा ताका लागीं कृष्णाल कॅम्पा सायडा पांय पडता काय हो देव जाल्यार एक पांय पडया भीष्मान म्हाका भीष्मदेवान सांगिल्लें आसलो पितामन की हो देव म्हणून पांय पडया कसं नासता देवा पांय पडल्या चांग न्हय म्हणून. जाल्यार ताका दिसता की हांव भीष्मान म्हाका राक्षस असुर म्हळ्यार हांव तसो वायट मनुष्य म्हाका जन मिसअंडरस्टँड करता ती म्हणून दुर्योधना दिसता काय हांव एक्चुअली चांग मेगेल पॉयंट ऑफ व्यू भीष्म पितामह मेगेल पॉयंट ऑफ व्यू देखून लेखना पळय केन्ना म्हूण तागेलें मन येता काय. आनी म्हाका दिसता की देव जाल्यार अशी मनुष्य रुपार आयला हें कसं ना बा म्हूण ताका दिसता काय. मग आता ह्या पुरा देवाल विशयांनी लेखता काय सकाळ उठयता आनी तागेलो तो अपास तो अहंकार आणि ते कसं तागेले एक पुरा गुण अपास उत्पन्न जाता ते कसं सांगिल्लें ताका ते मन आवरना म्हणून सांगिल्लें आसा. मागीर अपास 8 दिवस अशी परिस्थिती जाता की अपास दुर्योधनाक सम्म भीम मारता आणि त्या दिवस वय मस्त तागेल भावाक तागेल दोळ्या येद्राक भीम अपास मारता. आणि त्या दिवस रात्री मागीर कर्णाल येवत काय भीम दुर्योधन आणि सांगता काय हे कर्णा कसं जेतस म्हणून म्हाका कळना 8 दिवस जाल्ले पुरा इकरे अक्षौणी सेना आशिल्ली आमगेली आणि तांगेले अर्ध वयना आमगेले पांडव जनाले जाल्यारय तांणी आमकां परास्त करता आसा ती कसं करची म्हणून कळना म्हणून. तेन्ना कर्ण सांगता काय तू भीष्मा सांग युद्धा देखून आनी सोडी म्हणून रिटायर जावका न्ही तुवें आणि हांव येता फाल्यां देखून युद्धांत आणि पड हांव तांकां येवन कशी मारता म्हणून जायत हांव भीष्माले उलयता म्हणून. आणि त्या दिवस अपास युद्धांत भीमान दुर्योधना सम्म मारलेलें पुरा कडेन ताका म्हळ्यार म्हणटात पळय लागून रगत येवन खंय खंय सुजून गेलना तशें पुरा जावन म्हळ्यार चमकुचे काही समज जायना दुर्योधनाक त्या दिवस तितलो मटा पेट्टू पडला त्या दिवस ताका भीमान. तेन्ना तो वचून म्हणल्यार राबू जायना बैसू जायना म्हणटात पळय तशी तो वचून रेस्ट करताना भीष्म तागेले कॅम्प येता काय आणि मस्त सकट ताका गोत आशिल्लें त्या दिवस दुर्योधनाक पेट्टू पडला म्हणून. आणि मस्त सकट तें औषधी आसा पळय भीष्म घेवन आयला काय आणि त्या औषधी आणि दुर्योधनाक प्रितीर लायता काय म्हळ्यार ताणें समजावका म्हणून. आणि इतली ही भावन पळोवच शिवाय दुर्योधनान मनांत कसं आसा
एकदम अपास तागेले चरित्र लेकर तो भारी एक कटू वचन मन वाईट जावच तसले अपास भीष्मा सांगता. तो सांगता की तू हे सेनापती जावन कसन प्रयोजन आबा आमगे युद्धान तू सेनापती असल्यारी सेनापती नसल्यारी कसं प्रयोजन असवे तू आस की ना म्हणून आमकां कळना. आता भीमान म्हाका येवन इतले आमगेले आजी सगळे सेना कितले मारतना तू खंय आशिल्लो आजी म्हणून सांगता काय तुका आमगेर सायडा दोन फायट करता म्हणून मन आस की ना म्हणजे तू सोड रिटायर जा. हांवाची म्हाका बुद्धी येवन आशिल्ली कर्णान म्हाका सुरे दोकून सांगला हे भीष्मा वयर डिपेंड जावचें नज म्हणून अशी भीष्माक तो अशी तोंडारी उलयता. दुर्योधन भीष्म देवाक इतलें भारी वायट दिसता. म्हळ्यार आतां पळय एक एक पंता पळय कोणी ऑनेस्टली खंयचे कोणी कंट्री खातीर क्रिकेट मॅच खेळटास म्हणले की ती आनी तें बाय मिस्टेक खेळटाना एक इम्पॉर्टंट मॅचान तूं एकल्यान कॅच सोडली तें खेळटाना तेन्ना कुडले मस्त जन सांगतात न्हय हाका खंय दुड्ड दिल्ला दिसता ताजे खातीर हांवें कॅच सोडलें इंडिया डिफीट जावका म्हणून तेन्ना तो एक्चुअली तो कोण प्लेयर आस पळय कोण तो रियली इंडिया खातीर खेळटा आस आनी तागेलें सगळें जीवन दिलां कंट्री खातीर खेळच्याक आनी तागेले विशयी कोणी अशी उलयल्या री की कसं की दुड्ड घेवन इंडिया डिफीट करच्या खातीर खेळटा असं म्हणून कितले एक वायट दिसतलें. त्या प्रकार आमी पळयत की भीष्म देवान कितले कितले विकाळ दोकोन ते साम्राज्याक ताणें निष्काम रुपार सेव केलेलो आसा शांतनू राय दोकोनूची अशी कोणी तांगेली फॅमिली दोकोन अशी उलयल्या री तांकां कितले वायट दिसचें पुरो. तेन्ना भीष्म दुर्योधनाक कन्विन्स करचे खातीर इमिजिएटली ऑन द स्पॉट कसं की एक समाधी वता आणि कसं की एक पावरान 5 बाण उत्पन्न करता आणि तागेले तपोबलान ते 5 बाण सांगता की हे 5 बाण आस पळय फाल्यां ह्या हाजेन 5 पांडवांक हांव मारता म्हणून अशें सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि भीष्म प्रतिज्ञा घेता की हांव हे 5 पांडवांक हे 5 बाणान मारता म्हणून. आणि दुर्योधनाक भारी खुशी जाता. म्हळ्यार पुरा जना गोतस की भीष्मान प्रतिज्ञा घेतली म्हळ्यार खंडित ते सोण घालना म्हणून जाल्यार हांतू कसं एक जाता हांतू यस की हे प्रतिज्ञा घेता नाही पळय भीमा आमकां दिसचे पुरो की भायल्यान भीष्म पळय तागेलें कर्तव्य करता आसता जाल्यार भितरी मनान तूं हृदयान तूं 24 hours एक सेकंड चुक्क नासी भीष्म पितामह पळय कृष्णाल विशयीच चिंतन करचें ताणें की कृष्ण कसं करता आसतलो कृष्ण कसं करता आसतलो कृष्ण हें केल्यार कृष्णा कसं मना वतलें 24 hours एवरी सेकंड ऑफ हिज लाईफ एक क्षण मात्र भीष्मदेव विंगड कसं हृदयान तागेल भावना कृष्णाल भक्ती मात्र आणि हे प्रतिज्ञा घेता पळय की हांव 5 बाणान 5 पांडवां मारता म्हणून त्यात नाही भीष्माल मनान हेंच आशिल्लें की आतां कृष्ण कसं करतलो म्हण पळोवका म्हूण म्हळ्यार ताका 100% विश्वास आसा भीष्मदेवाक की कृष्ण रक्षण करतलोच म्हूण मात कशी करतलो म्हण ताका गोतना जाल्यार त्या पळोवया म्हूण तांतू ताका एक आनंद आशिल्लो ताका हें प्रतिज्ञा घेता म्हूण सांगिल्लें आसा. मात सांजवाळा जाल्यार दुर्योधना दिसता की हे 5 बाण सेफली दवरका म्हळ्यार कोणाक कळल्यार आणि रात्री जावन चोरी जाल्यार ताका हांव दवरता म्हूण तो 5 बाण घेवन वचून तागेले कॅम्पा दवरता. पुरा कडेन हेकड तेकड स्पायस आसता आशिल्लीं कॅम्पान म्हळ्यार ह्या सायड कसं डिस्कशन जाता आसा त्या सायड कसं डिस्कशन जाता आसा म्हूण कळचे खातीर ताका दुर्योधना कांय चान्स घेवचे ना कशिल्लें म्हळ्यार खंय कॅम्पान वर्ड स्प्रेड जाल्यार युद्ध सुरू जावचे पशी फुडें मागीर कसं जावचें ना म्हूण तो निपोवन व्हरता खंय ते 5 बाण जाल्यार कृष्णाक कोणी स्पाय जावका म्हणून कृष्णाक कळता न्हय आणि कृष्ण अर्जुना सांगता खंय तूं फुडें गंधर्वाक दोकोन दुर्योधना वांचलें तेन्ना ताणें सांगिल्लें न्हय की तूं कसं निमगिल्यार हांव दितलो म्हणून ताकाची ह्या टायम वचून निमगी की तुगेले 5 बाण आसता म्हाका दी म्हूण आणि त्या लेकार अर्जुन वचून दुर्योधनाक निमगीत खंय तूं म्हाका प्रॉमिस केलें हांव कसं एक वस्तू निमगिल्यार तूं दितलो म्हणून हांव तूं गंधर्वा रक्षण केलें तेन्ना दुर्योधन सांगता खंय वय वय निमगी कसं जावका तुका तेन्ना अर्जुन सांगता एक 5 बाण तुका भीष्मान दिलें पळय त्या म्हाका जावका तेन्ना ताणें वचन दिलें ताका आनी तें सिच्युएशन अशी जाता की दुर्योधन दिवका पडटा ताका आनी तो दिता मात तो निमगीत खंय तुका कशी कळना बाय 5 बाण मेगेले आसा म्हणून तेन्ना अर्जुन सांगता सहज रुपारी की कृष्णान म्हाका सांगिल्लें म्हणून कृष्णा कशी कळलें म्हणून अर्जुना निमगीत खंय दुर्योधन
तेन्ना अर्जुन सांगता तो देव न्हय ताका पुरो तसो म्हूण तेन्ना म्हणटात पळय दुर्योधन आपास एक फ्रस्ट्रेशन जाता कृष्ण 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 म्हूण कसं ना बाय हें म्हूण दोन्ही दिवस केन्ना भीष्माक कळटा पळय अशेंच जालें म्हणून तेन्ना भीष्माक मनांत इतलो आनंद जाता काय देव कसने करूं तयार आसा म्हूण तागेले भक्तांक रक्षण करचे खातीर म्हणून ते सांगता काय मात दुर्योधन सांगता काय आपास तू लास्ट टाइम म्हणजे समाधी वचून ते 5 बाण केले पळय तशी आपास करी म्हणून तेन्ना भीष्म सांगता काय हांव म्हगेलो ऑलमोस्ट पुरा तपोबल यूज केला ते 5 बाणा खातीर ते आपास करूं जायना ते एक पंथा जावचें म्हणून तेन्ना पळय म्हाका सोण घालना तूं आपास म्हूण दुर्योधना वयर कोपता काय भीष्मा वयर कोपता काय दुर्योधन तेन्ना भीष्म सांगता काय हांव आज आपास प्रतिज्ञा घेता की आज युद्धांत तूं अर्जुनाक खंडित मारतलो म्हूण आपास दुर्योधना भारी खुशी जाता म्हळ्यार भीष्मान आपास प्रतिज्ञा घेतली म्हूण जाल्यार भीष्मदेव एक कंडिशन सांगता काय की कृष्णान मध्ये येवचें नजे म्हूण मात दुर्योधनाक गोत आशिल्लें की कृष्ण मध्ये येना म्हूण ताणें वचन घेतलां सो दुर्योधनाक भारी खुशी जाता म्हळ्यार आज 9 दिवस युद्धांत तूं खंडितची भीष्म अर्जुना मारतलो आनी अर्जुना मारल्यार पुरा जन पांडवाक डिफीट करचे भारी इजी अर्जुना मारल्यार सो त्या भावनेन हें करता म्हूण सांगिल्लें आसा मात आमकां तसं की भीष्मान आपास ही प्रतिज्ञा घेताना भीष्मान मनांत हेंच आशिल्लें की आपास कृष्ण कशी रक्षण करतलो म्हणून म्हळ्यार कृष्णान भगवद्गीते सांगचे आसना क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शाश्वत शांती निगच्छति कौंतेय प्रतिजानाहि न मे भक्त्या प्रणश्यति म्हणून कृष्णान सांगचे आसना की हांव म्हगेल भक्तांक केन्नाय सोण घालना म्हणून आनी भीष्माक गोत आशिल्लें आपास कृष्ण अर्जुनाक रक्षण करतलो जाकाची भायल्यान पळयल्यार भीष्म दिसतालो की कसं प्रतिज्ञा घेता आसा म्हणून जाल्यार भीष्म देवाल भावना तांगेल मूड कसं नाशिल्लें की अस्सल पुरा प्रतिज्ञा घेवन तांणी कृष्णाल कीर्ती कृष्णाल आनी ते भक्ताल गौरव आनिकय वाडूंक हीच एक भावना आशिल्ली भीष्माली ते आमी पळोवं येता म्हूण सांगता सो एक लास्ट एक 5 मिनिट्स आयचे सेशनाचे की आमी पळोवं येता की एक भीष्माल आनी कृष्णान कसं एक नमुने आमकां कल्पना करूं जायना की खंयची एक तांगे लेवलार रिलेशनशीप आशिल्लें म्हूण ते 9 दिवस अशी युद्ध जाता काय आनी अर्जुनाकय बाण लागता कृष्णाकय बाण लागता काय भीष्माले आनी पुरा जना कृष्णाल आनी अर्जुनाल आशिल्ले ह्या सायड त्या सायड आशिल्ले जन पुरा जन मरता आसत काय परिस्थिती अशी जाता की कृष्ण सांगता काय अर्जुनाक अशी दिसता भीष्मान युद्ध करताना की अर्जुना तुक्का आनी आमगे पुरा सेनाक भीष्म एकलोच आज मारतलो म्हूण आनी हे अर्जुना तू कसं लढाई करतास भीष्माला येद्रा तो इतलो मारता आमकां भीष्म पितामह आनी तू कांय करूं जायना हांवें म्हणून आनी त्या अर्जुनाक एक 2-3 बाण लागताना न मे भक्त्या प्रणश्यति देवाक इतली एक एंजायटी जाता काय की आत्ता अर्जुनाक मारतलोची भीष्मदेव म्हणून ताका तांगेल बरें तो पार्थ सारथी जावन आसलो न्हय ते घोड्याल ते लगान धरलेले आनी ते एक रिंगस हातान तूं म्हळ्यार ते घोड्या धांवडोचे खातीर तांगेल हाता ते एक विप्प आसता पळय तेंच्यान घोड्याक ते दोन्ही काण उडयता काय रथार दोकून तोग देंवता काय देव सगळें ते भुमीर पळय पुरा जन आश्चर्य जातात काय की कृष्ण मध्येंत रथार दोकून कसले देवलो म्हणून आनी हेकर ताकेल पळयत काय आनी खंयची एक रथाच पळय कुडकी जालें चक्र ते हाता घेवन सीधा भीष्माले धांवन वता काय कृष्ण तेन्ना भीष्माक इतलो आनंद जाता म्हूण सांगिल्लें आसा मना भितरीची कृष्णा पळोवन की भीष्म कृष्णा पळोवन सांगता काय हे केशवा तुगेल हातान म्हगेल मृत्यू जाल्यार ताचे की नाकसना व्हड विशय आसवे म्हूण अशी सांगता काय भीष्म आनी कृष्ण पळय आतां पळयल्यार सभेन तूं बशील कडेन शिशुपाला वयर सुदर्शन चक्र घेवन मारला शिशुपालाक जाल्यार ह्या सिच्युएशनांत कृष्णाक कितली एंजायटी आसता काय की तो विसरता काय की तागेले सुदर्शन चक्र वय आसा म्हूण ताका ताणें विंगड चक्र दिलेलें काय आनी कृष्णान दूर दोकून वय चक्र उडयत आशिल्लें काय जाल्यार एकदम 100% शुअर आसता की एम लागतलें म्हूण आमी पळयतात पळय पॉयंट ब्लँक मारतात म्हूण लागीं वचून मारतात म्हणून तशींच कृष्ण भीष्मा लागीं वचून मारूं वता म्हूण सांगिल्लें आसा मात कृष्णाल मनांत तूं येस आसा की भीष्माक कसन ते मनांत आसा तें जावका म्हूण आनी ह्या सिच्युएशनांत पळयत की कृष्णान
तागेल वचन कुडकी केलें की तो युद्धांत भाग घेवन सामकी मारू वतले म्हणून जाल्यार अर्जुनाल रक्षण केलें जाल्यार आनीक एक व्हड विशय म्हळ्यार भीष्म देवान प्रतिज्ञा घेतिल्ली न्हय दुर्योधनाल येद्रा की हांवें अर्जुनाक मारतलोची कृष्णान मध्ये येनातल्यारी म्हूण कृष्णान भीष्माल प्रतिज्ञा वय सम जावूकाची ताजे खातीर कृष्ण मध्ये आयलो म्हणून म्हळ्यार भीष्म वय कृष्णाल तितलो व्हड भक्त न्हय अर्जुना म्हणटेची तागेल वचन वय कुडकी जावचें नज म्हूण कृष्ण देंवता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी कृष्णान आमी आतां मुखारसून आयकतली तें भीष्मस्तुती तांणी सांगचें आसव स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञम ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोभ्य चलक दूर हरिर्वा हंतुम इभम गतोतरीय म्हणून सांगचें आसा म्हळ्यार की हे देवा तूं मेगेल प्रॉमिस मत प्रतिज्ञम भीष्मान सांगचें आसा मेगेल प्रॉमिस दवरचे खातीर अवप्लतू तूं तोग देवलो मू रथा दोकोन म्हणून रथस्थ अवप्लतू रथस्थ तूं रथार दोकोन तोग देवलो मू आनी कसं न्हय धृत रथचरण आणि ते एक रथा चक्र काणू मेगेले अभयात म्हणजे धांवन आयलो म्हाका मारूक म्हणून आणि कोणा म्हणके हरी ही म्हळ्यार सिंहा म्हणके आणि इभम कशे हस्ती सिंह कशे कोपार मुखार धांवन येतात पळय तशी तूं धांवन आयलो मू आणि गत उत्तरीय म्हळ्यार तुगेले त्या खांद्यार आशिल्ली शाल वय तोग्ग पडलें म्हूण म्हळ्यार हे प्रकारारी ते भीष्म देवान हे जगत यादकून वच्चे पशी फुडें हे तांकां एक मनांत उडगास आसता कृष्णाला आनी तांणी मुखार वे सांगचें आसा प्रसभम अभिसासर मदवर्तम सभवतु मे भगवान गतीर मुकुंद म्हूण म्हळ्यार हे कृष्णा तूं सगळें तुगेलें पुरा विसर न्हू म्हळ्यार हेकर तेकर जालेले तेन्ना तूं मुख मारू आयलो म्हूण तें हें एक दृश्य आसा पळय कृष्णालें तें पळोवन इतलो आनंद जाता की तांणी तेंचे मना व्हरची काय भीष्मान केदनाची तेंचे मना व्हरची काय इतलें हें म्हूण हाजी विशय कसो न्हय वीर्य रस हें एक कंक्लुडींग पॉयंटारी आमी वचात सो अर्जुनाक भारी भंय करता हें सिच्युएशन पळयतना तो मागशी वचून कृष्णाल पांय धरून कशी पुणी तांडून रपयत ताका आनी कृष्णा सांगता काय की हांव खंडीत भीष्म पितामह फाल्यां आक्रमण करता कृष्णा तूं मध्ये येवं नाका म्हणून तेन्ना त्या परिस्थितीन तूं मागीर कृष्णान अर्जुनान सांगिल्ले लेखारी कृष्ण रपयता आनी त्या दिवसाचें युद्ध एंड जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आतां आमी हे लास्ट पॉयंट आमी पळोवया हे वीर्य रसाचे पॉयंट आतां मस्त सकट रस आसता एक जीवात्मा आनी देवाल मध्येन तूं मस्त सकट नमुने एक एक्शन अशें येता प्रायमरली भक्तीन तूं बार रस आसा म्हूण सांगिल्लें आसा सॉरी आयची सेशन एक 5 मिनिट चड जाता आसा जाल्यार हे कंक्लुडींग पॉयंट आयकुया आमी इम्पॉर्टंट की मस्त बार रस आसा रौद्र अद्भुत श्रृंगार तातूंत 5 प्रायमरी रस म्हळ्यार शांत रस म्हळ्यार कशी एक साधू सज्जन शांत रसार भक्ती करतात आणि दोन्हीचे म्हळ्यार दास्य रस म्हळ्यार हनुमंत कशी दास्य रसार भावन करता आशिल्लो साख्य रस म्हळ्यार अर्जुन कशी कृष्णाल एक मित्र भावनारी भक्ती करता आशिल्लो वात्सल्य रस म्हळ्यार कशी यशोदा दशरथ तांणी पुरा वात्सल्य रसारी आणि माधुर्य रस म्हळ्यार राधा राणी सीता लक्ष्मी आणि पुरा माधुर्य रसार देवाल रिलेशनशिप असतात जाल्यार एक आनीक एक रस आसा म्हळ्यार मस्त सगळें हास्य रस ह्या रसान तूं एक रस म्हळ्यार वीर्य रस म्हळ्यार देवाक ते एक एक्सपिरियन्स करता केन्ना एक फायटींग करचें एक गंमत जावचें म्हण फायटींग करतना एक खुशी जाता न्हय त्या देवाक एक्सपिरियन्स करता ते वीर्य रस ताका वृंदावनान पळयल्या पळय मस्त सकट गोप बालक आसत पळय कृष्णा नोटू लढाई करता आशिल्ली काय रेसलिंग आनी करता आशिल्ली सो ह्याच एक म्हणटात पळय कृष्णाल एक भारी एक स्वीटनेस गोपाल चंपून तू जीव गोस्वामीन सांगचें आसा काय केन्ना कंसाल ओटू तें कॉम्पिटिशन आसता पळय रेसलिंगाचें तातूंत मुष्टीक चान उरत आसले ते रेसलिंग चॅम्पियन्साक कृष्ण पराजित करता काय आनी मध्य ब्रेक आसता पळय तेन्ना गोप बालक पुरा लेखतात काय अरे हे कृष्णाक आमी कितली इजिली डिफीट करता ती वृंदावनांत आमी खेळटाना हाणे मुष्टीक चानुराक कशी मारल्या बा म्हणून ताका मध्य ब्रेका वेळार पळय ते कोण तो श्रीधाम आनी तांणी पळय कृष्णा सांगतात की आमगे लोट लढाई कर एक पंता म्हणून तूं मुष्टीक चानुराक कशी डिफीट केलें म्हणून आनी कृष्ण तांगे लोट लढाई करता तांणी डिफीट करता आशिल्ली काय कृष्णाक
तेन्ना तो कंसस पळयता आशिल्लो हें पुरो तेन्ना तो वय कन्फ्यूज जाता काय मुश्टीक चाणूर डिफीट करता आनी हे सांसान चेडू वाले कृष्ण डिफीट जाता हें कसं ना बा म्हूण म्हळ्यार देवाली कृष्णाल भावन कसं नासता केन्ना की देव हांव देव म्हूण दाखोवन दिवचें केन्नाय देवाक कसं एक मन ना देवाल मेन एक कसं पॉयंट म्हळ्यार देवाक प्रीती आनी भक्तीच इम्पॉर्टंट आनी त्या भावना खातीर देव देवाल खातीर कसनय करचे तयार आसा भक्ताल खातीर म्हणून सो हें देवाक पळय आमी खंयचे परिस्थिती पळय कृष्णाल अवतारांत आमी पळयल्यार ते भक्तीशी ते मधुरता आस पळय स्वीटनेस ऑफ लव म्हणटात पळय त्यांची देवाल खातीर मोस्ट इम्पॉर्टंट विंगड कसनय इम्पॉर्टंट न्हय ताचे खातीर हें म्हणटात पळय आध्यात्मीक जगत म्हळ्यार प्रेम रसची म्हणून भक्तीचे भावना ताजे किना कसनय एक मुखार ना म्हणून नॉर्मली आमी पळयल्यार पळय कोणाच्या तोंडार रगत असल्यार और कसंकी एक ते विकार दिसता जाल्यार हें भीष्मान ते दर्शन घेतले पळय तेन्ना कृष्णाल तोंडार रगत आशिल्लें काय आनी ते युद्धांत मस्त धूळ उरता न्हय ते रगता वयर मस्त सकट धूळ चिपकोन आशिल्लें काय देवानी जावन रगत येना ताका मातली हे लिले खातीर दाखोवन दिलेलें आसा हुम रगत धूळी पुरा कृष्णाल तोंडार आसा काय अशी नॉर्मली कोणाल तोंडार रगत हुम धूळ असल्यार आमी तागे लागीं वचना ना ती जाल्यार त्या सिच्युएशनांत देवाल चंदा इतले आसा की भीष्म देवा त्या मना व्हरून व्हरून खुशी जाता आसा म्हळ्यार देव खंयचे परिस्थितींत आसा पळय देवाल सुंदरता ताचे मुखार कोणीय ना ती म्हूण सांगिल्लें आसा सो कृष्णान हे वीर्य रस एक्सपिरियन्स करचे पळय ते आमी भावना दिलेलें आसा मस्त सकड होडोड साधू संतांनी हे लिले विशीं सांगिल्लें आसा इनफॅक्ट सगळे महाभारतांत ಸ್ವಲ್ಪ पॉइंट म्हणटात पळय हायलाइट म्हणून येत पळय सगळे महाभारताचे तातूंत हें एक पॉइंट हें भीष्माल आनी कृष्णाल मध्ये जालेलें तें एक हायलाइट म्हणून सांगेत देवाक आमी केन्नाय हार घालतना आमी देवाक केन्नाय पुष्पाचे हार घालतात अर्पण करतात कृष्णाक भीष्मान बाण मारतना तशी एक भावना येत आशिल्ली की भीष्म तागे देवाक फूल पेटयता आसा म्हणून आनी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान अशी सांगचें आसा की दोनूय प्रेमिका आनी कोणाले संबंध असताना तांणी एक एक पंथा तांतू कसने एक प्रकार इंजरी वय जाता अशें सांगिल्लें आसा म्हळ्यार विंगड लेवलार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरान इंटरप्रेट केलेलें आसा तशी कृष्णा जाल्लेली एक इंजरी म्हणटात पळय म्हळ्यार भीष्मदेव एक प्रकारारी एकदम इंटेन्स देवाल प्रीत आशिल्ली भीष्माले ताका कृष्णाक भीष्मदेवान कितली खुशी दिलेली पळय ह्या वीर्य रसांतू ते कोणाक मॅच करूं जायना म्हूण ते खंडिताची भीष्मा इतली खुशी जाल्या कृष्णाक भीष्मा वयरी ते कोणाक पॉइंट करूं जायना सो महाभारताचे हे व्हड पॉइंट की देवाल आनी देवाल भक्ता मध्ये कसं संबंध आसा आनी खंयची खंयची रसार आसता ती आनी विंगड विंगड इंटेन्सिटी आसता आनी ते गुह्यतम तत्व हें पुरो सो ह्यांची आयडिया महाभारताचे श्रीमद भागवतमांत आमी मस्त पकड मुखारसून पळयत सो आमी हें पळयत ह्या परिस्थितींत आयची सिच्युएशनांतूची की कृष्ण तागेल भक्ता खातीर सारथी वय जाल्लो कृष्ण तागेल भक्ता खातीर तागे लोट लढाई वय केली एक भक्ता लोटू सो कसन नमुने एक रेसिप्रोकेशन असता आणि देवाल आणि भीष्मान कृष्णाल एनिमी जावन तागेल शत्रू जावन तागेल सेव केले ते वीर्य रस ताका कृष्णाक ताजे एन्जॉयमेंट दिवचें ते वीर्य रस ताजे कृष्णाक मनांत कसन आशिल्लें पळय ते एक फिलींग जावचे खातीर त्या भीष्मान ती परिस्थिती क्रिएट केल्लें की भीष्माल तसल वॉरियराक आनी कृष्ण तागेल मुखारसून आयलो म्हणून एक भारी एक चंद पास टाइम म्हळ्यार एक पंथा मना वच तशी न्ही आमी मेडिटेट करता सुका म्हणून हे देवाल आनी अद्भुत एक रिलेशनशीप म्हणून सो आता ह्या पॉइंटार हांव कंक्लूड करता सॉरी आज एक 10 मिनिट चड घेतलें तुमगेल कसं कॉमेंट कसं आसल्यार तुमी चॅट बॉक्स घालले येता और हें करूं येता हांव क्विकली एक 2 मिनिट रिकॅप करता आज आमी कसं डिस्कस केलें म्हणून सो सूर्य आमी आज डिस्कस केलें की कशी ते राजसूय यज्ञांतू आनी ते सभेंतू द्रौपदीले रक्षण करणी आनी शिवपालान इन्सल्ट केल्यार वय भीष्मदेवा खाली कृष्णाले एक कीर्ती वाडोवका म्हूण सांगिल्लें आसा मागीर आमी पळयलें की भीष्मदेवान कशी पुरा प्रयास केलो युद्ध जायना अशी पळोवचे खातीर म्हूण ते उद्योग पर्वाचे आमी पळयलें मागीर ते प्री वॉर डिस्कशनांत आमी पळय येता की भीष्मदेवान कशी तांगेल कर्तव्य तांणी केल्लें म्हूण दाखयलें आमी पळयलें
मागीर सुरे दिवस भीष्म देवाल पराक्रम आमी पळयलें ते भगवद्गीतेन तूय तांगेले विशय बरयलेलो आसा. मुखार सून आमी पळयलें की कृष्णान ते कशी एक प्रकाराचे ते एक्सेप्शनल म्हणटात पळय ह्युमिलिटी आशिल्लें तेन्ना तांणी युधिष्ठिराक सांगलें की हांवें एक दुडवा खातीर कुरू राज्यांत काम करता आसा मेगेल कसन सिच्युएशन म्हणून तांणी केन्नाय तांगेल आनी कृष्णाल कसन स्पेशल रिलेशनशीप आशिल्लें पळय ते केन्नाय कोणाक सांगनी. म्हळ्यार कोण बद्द जावन निज महान भक्त आसता पळय तो केन्नाय कोणाक सांगना की ताण कितली सेवा केली तागेल निमित्त कसन जाल्लें खंयचे विशया खातीर तांकां क्रेडिट बिलकुल आश आसना. निजान पळयल्यार भीष्मान कसने सांगीत आशिल्लें की कृष्णाल किर्ती खातीर हांव केलेलें कृष्णान हें जावच्या खातीर म्हूण जाल्यार ते लास्ट मिनीट ते भीष्मान तागेल मना भितरी दवरलां ते आमकां विंगड वैष्णव आचार्यान सांगिल्ले निमित्त आमकां तें कळना म्हणजे भीष्म देवान केन्नाय हें कोणाक सांगून दाखयना. आमी पळयलें की कशी मुखारसून दुर्योधनाक आपास कन्विन्स करता की कृष्णाल विशय सांगू न्हू आणि ते 5 बाणाचे आमी ते घटन पळयलें कशी कृष्णान आपास रक्षण केलें आणि आपास प्रतिज्ञा घेतली की अर्जुना मारतलो म्हणून म्हळ्यार कौंतेय प्रतिजानाय ते देवाल वचन दाखोवचे खातीर आपास देवाल कीर्ती कशी वाडोवका म्हणून त्यांची एक भावना आशिल्ली भीष्म देवाल. आणि लास्ट पॉइंट म्हळ्यार आमी पळयलेलें की देवाल आनी भक्ताले मस्त सकळ एस्पेक्ट्स संबंध आसता शांत रस हें रस वात्सल्य रस तांतूंतले ते 12 मुख्य रस आसा तांतूंत एक रस म्हळ्यार वीर्य रस आसता त्या कृष्णाक भारी प्रीती आसा आणि ते वीर्य रस एक्सपिरियन्स करच्या खातीर भीष्म देवान कृष्णा शत्रू जावन तांगेल सेवा केलेलो आसा. हाजे की ना व्हड गुह्यतम सेवा कोणाक करचे साध्य ना तांत तुमी भीष्म देवाल चरित्रांत पळयत. अंगारा वयता. हरे कृष्ण. खाली एक लास्ट एक क्विक एक अनाउन्समेंट आसा की आमगेल आमी ते पिकनीक प्लॅन केलेलें आसा पळय हें आपास हें पॅन्डेमिका निमित्त व्हायरसा निमित्त आपास रिस्ट्रिक्शन्स आयिल्ले आसा. सो आमी फर्दर नोटीस खंडीत करचे आसता ट्रिप जाल्यार फर्दर नोटीस ते आमी पोस्टपोन केला. कोणाक ते गूगल फॉर्म भरका तुमी भरयात ते आनी किंवा कांय प्रॉब्लेम ना म्हळ्यार आमगे तुमगेले डेट आयल्यार आमी तुमकां नेक्स्ट टायम केन्ना ऑर्गनायज करतात पळय 2-3 महिने नंतर केन्ना ते संभव आसतलें तेन्ना आमी खंडीत अशी ते तुमकां कळोवन दितलीं ती. सो हें एक अनाउन्समेंट आशिल्लें. सो तुमी कोणाक सांगू नासल्यार तुमी हें मेसेज दिव येता आमी ग्रुपार घालतलीं की हें पोस्टपोन जालें म्हणून जाल्यार मुखारसून केन्ना कोणी करतलीं ताजी डेट आनी आमी मुखारसून सांगतात. व्रजगोपी माताजी तुम्ही कंक्लूड करें. हरे कृष्ण. हमारे लाइक सेशन प्रभु जी तुम्ही भीष्म देवाले पूरा मिसअंडरस्टँडिंग तांगेल पर्सनॅलिटी बद्दल मिसअंडरस्टँडिंग पूरा क्लियर केले. ताने हे एक अवकाशा खातीर की एक देवाक एक वीर्य रस अनुभव करचे खातीर तांणी पूरा जीवन तांणी लोकांक मिसअंडरस्टँडिंग जाल्यार हाडना आपणेल बद्दल म्हणून कशें तुमी सांगले की तांणी सांगता आशिल्लें की दुर्योधना लागीं हांव दुडवा खातीर हांव तागेली पार्टी घेतल्या म्हणून देवाक एक प्रसन्न करचे खातीर देवाल एक प्रिती तांणी कितले तांगे जिवनांत कितले विपरीत परिस्थितींत बी तांणी लोकांक कसले सांगले कळना देवाक एक प्रिती पावका देवाल एक सेव करका हे रितीन आमी देवाक एक वीर्य रस अनुभव करचे दिवका म्हण तांगेल पुरा लायफ तांणी असल परिस्थितीन काडले. आनी एक म्हळ्यार तांणी कशी देवाल एक हे आस म्हळ्यार की असल भक्ताक कशी आपणेल प्रिती कशी रेसिप्रोकेट करका म्हणून देवाना की भक्ताले ते भीष्म देवान ते वचन घेतिले की कृष्णान मध्य आयल्यार हांव हे करना म्हणून ते भक्ताल वचन भंग जावचे ना म्हणून आपणेल वचन तांणी भंग करून घेतले की कशी आपूण शस्त्र उखळना म्हणून तांणी युद्धा पयलेच तांणी हे घेतिले वचन घेतिले ते भक्ताल वचन वांचोवका म्हणून आपणेल वचन तांणी भंग करून घेतले देवान. श्री भारी लायक सेशन प्रभुजी मस्त धन्यवाद. कोणाले कसले प्रश्न असले कोणाला कसले डाऊट असले रे कोणा कसले शेअर करत असले रे कर. आता गौरी माताजी आमका भीष्म स्तुती सांगता ती
आनी विप्रसुदामा प्रभुजीले हांव सती आमी पळोव येता फ्रूट पळोवन ते ट्री कशी हे जाता म्हणून की तांणी इतले बरे संस्कार इतले बरे आमकां चेडवा दिल्या. आता आमी पळोव येता कितले तांगेले एक शास्त्र ज्ञान एक नम्रते आनी एक क्लियर आमकां अंडरस्टँडिंग येवत तशी क्लियर सरळ भाशेन तांणी हे दिता ती हे तांगेले हाऊस पोप्सुलांतू आयिल्ले. हरे कृष्ण माताजी, गौरी माताजी तुमचं करेन. आता आम्ही भीष्मस्तुतीचे सांगू सर. ताचे फुडें हांव सांगता माताजीन एक सांगिल्ले देवा प्रिती करची म्हणून. आमी लौकीक तो मस्त पुरा जाणां प्रिती करता ती चेडवांक आमगेले बामणाक आमगेले फ्रेंड्साक तशीच देवा प्रिती करच्याक भक्ती म्हणचे म्हणून एकदम इजी विशय जाल्यार करची भारी कश्ट. आता आमी ते भीष्मस्तुतीत पळयत भक्ताल्यांनी देवाल भक्तीचे आदान प्रदान कशी जाला म्हणून भारी एक मना लागची तसल विशय हो. तशींची सकडान हे भीष्मस्तुती भागवत पुराणान तसं इतली भारी छंदस की सकडान वाजिले रे आम्ही भक्तीन तू मुखारसून वच्चाक लायक भक्ताल्यांनी देवाली प्रीती म्हळ्यार रे भक्ती म्हळ्यार कशी म्हूण कळटा आमकां. जाल्यार देखून कोणाले भागवतम आसा की तांणी भीष्मस्तुती वाजिल्यार तांकां कळटा की देवा वैरी कशी आमी भक्ती करता कशी मुखारसून वचचें म्हणून. इतली सांगून आज भीष्मस्तुतीचे प्रारंभ करता. श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वित्रस्ना भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते कचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं ददाने वपुर अकुलका व्रताननाब्जं विजयसकेरतिरस्तु मे नवद्या युदितरगरजो विदुम्रविश्व कचलुलितशमवार्यलङ्क्रातस्य मम निशितशरीर विविद्यमाना त्वचिविलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवतो निसंयमध्ये निजपरयोर्बलयोरतं निवेश्य सीतवती परसै निकायुरक्ष्णा रतवती पार्थसकेरति ममस्तु व्यवहित प्रतना मुखं निरीक्ष स्वजनवदाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमति महरदा विद्ययाय शरणति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा वरतमदितु कर्तुं वाप्लुतो रतस्ता
द्रतरत चरणो भय चलाद घोर हरिरिवहन्तुमिवं गतो तरिया सीतविकी कहतो विशीर्णदंश क्षतज परिप्लुत आतता इनो मे प्रसभमभिसहा मोद्वहर्तुं सबवतु मे भगवान् गति मुकुन्दा विजयरथ कुटुम्ब आतहो तोत्रे धृतः यरस्मिनि तत्रियो क्षणीये भगवतीरतिरस्तु मे मुमूर्षो यहमिह निरक्ष्य हतागता स्वरूपम् ललितगतिविलास वल्गुहासा प्रणयनिरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वा मुनिगणन्द्रपवर्य संकुलेन्त सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषा अहरणमुपमेद ईक्षणीयो मम दृशिगोचर एष अविरात्मा तमिममहमजं शरीरबाजं रदिरदिदिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदशमिव नैकदार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभे मोहा तमिममहमजं शरीरबाजां रदिरदिदिष्टितमात्मकल्पितानां प्रतिदशविमनैकदार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। धन्यवाद माताजी. लाईक आणि भक्तीने तुम्ही सिंग करताना भारी लाईक दिसतं. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आता प्रभूजीन सांगल्यावरी की आमगेले गोवर्धन ऐकू वयलेच्या ते ओमिक्रोना स्प्रेडा खातीर ते बंद आसतांगेले ते आता तुर्ता आमी पोस्टपोन केल्या, कॅन्सल जायनी ते पोस्टपोन केल्या. ते केन्ना ओपन जाता तेन्ना आमी हे करतले, वापस अनाउन्समेंट करतले की केन्ना नेक्स्ट डेट्स ते दोपासून तुम्ही हे करता उदा, हे प्रोग्रामांत येता उदा. अशी विंगड सेशन्स आम्ही घेतले. आता भीष्म देवाल्यात एक नेक्स्ट सेशन लास्ट सेशन असा, तुम्ही चुको नाका ती कंटिन्युअसली येता उदा. हरे कृष्ण. आता आम्ही 3 टाइम हरे कृष्ण महामंत्र सांगून हे प्रोग्रामाक विराम दिवया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भीष्म देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। मी नेक्स्ट संडेत मिळूया. धन्यवाद.